नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नुस्तेमारी मोबायल चोरी प्रकरणात कालांगूट पुलिशेन 4 दुबावितांक घेतले ताब्यात। पार्क केल्ल्यो गाडयो फोडून करतले फोन। बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले डोंगर कातरपाचे काम तुयेच्या लोकांनी वाडयले बंद। फुडले 3 दीस पडटलो उटंगराचो पावस। लोकांनी कारणां शिवाय सरचे न्हू घरा भायर, मुख्यमंत्र्याचें आवाहन। कालांगूटच्या प्रभाग क्रमांक 9 79.47% जालें मतदान। आयत्या वेळार मतदान रद्द जावन लेगीत दुसऱ्या दिसा मतदारांनी दाखयलो उपाट प्रतिसाद। आझादीच्या अमृत महोत्सवाच्या निमतान हळदोण्याक काढली मशाल रॅली। लोकांनी व्हडा संख्येन घेतिल्लो वांटो। आनी आतां खबरो विस्तारांत। दर्यांत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करप्या आड खर कारवाय करतले अशी माहिती नुस्त्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या। न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण गोंयच्या मुख्य जेटींचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतल्यान पाळत दवरतले। तशेंच दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचच्या पयलीं तांची पुलीस तशेंच नुस्तेमार खात्यांच्या अधिकाऱ्यां वरवीं तपासणी जातली अशेंय ताणें सांगलां। पुलीस स्क्वॉड करतले, विजिलन्स आमचे सीसीटीव्ही कॅमेरा बीन सगळे अंडर प्रोसेस आहा। गव्हर्नमेंट सीएमानी सांगला की सगळे सांगता म्हणून। एट द सेम टायम हायकोर्टान 20 दीस पयलीं एक डायरेक्शन दिलें की सीसीटीव्ही सगळ्या हेजे आमचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स प्लस जे पळय बोटी भायर वता तांकांय चॅक करून धाडपाच्यो ज्यो सीसीटीव्ही परमीट आनी अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट त्या प्रमाणे काम करतले। आनी डिपार्टमेंट जेन्ना सीजन ऑलरेडी 1 तारखेक ऑगस्टाक एक आमी सीसीटीव्ही रजिस्टर केला आनी येता त्या सिजनाक म्हणजे सारकें बरें बंधन दवर। बागा काळंगुटे पार्किंग थळार पार्क केल्ली मोटार फोडून पुणे पर्यटकांच्या मोबायल चोरी प्रकरणात कालांगूट पुलिसांनी 4 दुबावित चोरांक अटक केले आणि 4 फोन जप्त केले। अटक केल्ल्या दुबावती मदीं सुरेश राठोड, तरुण राठोड, विठ्ठल राठोड आणि विक्रम राठोड हे सगळे कालांगूट रावताले। मूळ ते गदग कर्नाटकांतले। ही घडणूक फाटल्या जून म्हयन्यांत घडिल्ली। पुणे हांगाचे कागाळदार गोंयांत कलंगूट आयिल्ले। तांणी आपली मोटार बागा पार्क थळार पार्क केल्ली। अनवळखी चोरांनी तांच्या मोटारींतल्यान 2 मोबायल फोन चोरून व्हेल्ले। ह्या मोबायल चोरी प्रकरणाच्या तपासा उपरांत पुलिसांनी बुधवारा राती ह्या दुबावितांक अटक केली आणि तांचे कडल्यान कागाळदारांचे 2 सयत 4 आयफोन मोबायल जप्त केले। हेर 2 मोबायल दर्यांचो सोद पुलीस घेतात। तुया डॉन बॉस्को वाठारांत बेकायदेशीरपणान डोंगर कापणी चालू आसा। चाळेवेल्ल्या थळाव्या लोकांनी घडणूक स्थळाचेर वचून हे काम बंद पाडले। आचारसंहितेचो गैरफायदो घेवन भायल्या बिल्डरांनी दोंगर कापणी केला असो आरोप थळाव्यांनी केला। त्या खातीर उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या डोंगराची पळोवणी करची तशेंच बेकायदेशीर व्हडली झाडां कापिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला। तशेंच ह्या बेकायदेशीर प्रक्रियेचेर नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। हिल कटिंग करताना त्यांचे लँड डेव्हलपिंग केला। लँड डेव्हलपिंग करताना प्लस त्यांच्यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रायम्स म्हणटात ते हांगा जाल्यात। मोठी मोठी झाडां कट करून जमनीर उडयल्ली आसात। आयज आमकां दुख्ख दिसता की ती झाडां तेंचे जाताल्या परत उबी करून दाखोवपाची आमकां।
हे भायले मोठे मोठे डेव्हलपर्स आमचे डोंगर डिस्ट्रॉय करतात, ताका लागून रानातली सगळी जनावरां वाघा सारके बिट्टे वाघ भर रहिवासी रस्त्याचेर अटॅक करतात, कित्याक तर ते सुरक्षीत ना जाय आमच्या रानांत। आणि हे लोक असे आहात की आमच्या लोकांक जर सादी काय डोंगरार एक झाड सुद्दां लावपाक जाय जाल्यार प्रॉब्लेम जाता JCB वापरपाक, पूण हे लोक बिंदास JCB बी घेवन सारखे खुले आम सारखे डिस्ट्रॉय करतात डोंगर आमचे। सध्या आचारसंहिता असल्या कारणान तांकां बऱ्यापैकी चान्स मेळ्ळो आणि फाटल्या 8 दिसांक हेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात हिल कटिंग केला। हिल कटिंग करतना लँड डेव्हलपिंग केल्या, लँड डेव्हलपिंग करतना मोठी मोठी झाडां डिस्ट्रॉय केल्यात। तेन्ना आमी अपील करता नॉर्थ गोवा कलेक्टराक की नॉर्थ गोवा कलेक्टरान हेची दखल घेवपाची आणि इमिजिएट सायट इन्स्पेक्शन करपाचें। सगळी यंत्रणा आसा ती आपली पोलीस यंत्रणा हयसर लावपाची, ह्या सायटीचें इन्स्पेक्शन करपाचें, इमिजिएटली स्टॉप आमी ऑलरेडी केल्ले आसा। हे सगळे काय आसा ते यंत्रणा सील करपाची। नॉर्थ गोवा कलेक्टरा बरोबर फॉरेस्ट ऑफिसर फोंडाकूय आमी अपील करता की फोंडा सारक्या गोवा स्टेट लेवलच्या फॉरेस्टर हितून दखल घेवपाची, कित्याक तर लोकल फॉरेस्टर हेका बळी पडटात, ते एक्शन घेवपाक केपेबल ना। तेन्ना फोंडा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसराक अपील करता इमिडियनसून। फुडले 3 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यता आसा, देखून लोकांनी गरज नासतना घरा भायर सरचें न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लोकांक आवाहन केलां। उटंगाराच्या पावसाक लागून जायते अपघात जातात आणि तांचें नियंत्रण दवरप जायना, देखून लोकांनी गरज नासतना घरा भायर सरचें न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। 10, 11, 12, 13 4 दिसां खातीर हाय अलर्ट दिला। पावस खूब मोठ्या प्रमाणात पडटा, अननेसेसरी घरांतल्यान भायर सरचें वारें वादळ खूब म्हणजे पयलींचो इन्सिडंट सुद्दां आमच्या शिरोड्यांतलो जालो, तातूंत खूब दुख्ख जाता। अशा पद्दतीचे वारंवार इन्सिडंट्स डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान योग्य ती काळजी प्रत्येक फावटी घेतली वता, बट एक्सिडेंटल जे इन्सिडंट्स जाता ते एवॉयड करूंक शकना, त्या खातीर अननेसेसरी घरा भायर वचप ते एवॉयड करचें। कलांगूट ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 9 खातीर बेरेस्तारा मतदान जालें। मतदाना खातीर लोकांनी सकाळच्यानूच लायनी लायल्यो। सांजे मतदान सोंपपा मेरेन 79.47% मतदारांनी मतदानाचो अधिकार बजायलो। पावसानूय विसव घेतिल्ल्यान लोकांक मतदान करतना चड त्रास जावंक ना। कलांगुटान जे आम्ही पॅनल फ्लोट केला ताका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटली आणि वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट एवरीबडी एक्सपेक्ट्स ऑल 11 सीट्स, बट इट इज विथ द पीपल टू गिव अस। बट आमी बरी हे दाखयल्लें आहा, आमी स्ट्रेंथ दाखयल्लो आहा, आमचें काम दाखयल्लें आहा, आमचे लोकांनी आमचेर विश्वास दाखयल्लो आनी म्हाका दिसता आमचें काम जी मेजॉरिटी मेळोंक जाय 6 तेजे वयरूच आहा, 6 वयरूच आहा। काल लोक सकाळी फुडें भायर सरलेलो आनी आयज सकाळी फुडें तितलो लोक भायर सरना, पण आतां जाता जाता लोक खूब भायर सरला, येतात लोक कित्याक तांकांय खबर आहा तेंचें एक मत कितलें मोलावतीक म्हणटा पळय तें इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तें, कित्याक सगल्यांकूच हे फावटी चेंज जाय, एक नवो चेहरो जाय, नवी पंचायत जाय। आनी जेन्ना ह्या लोकांचेरूच आसा की तेंच्यांनी ते तर भायर सरले जाल्यार खंय ना खंय आमकां बरी पंचायत मेळटली, बरे वॉर्ड मेंबर्स मेळटले, ते तांकां लागून काम करतले, तेंच्या हिताक लागून काम करतले, नॉट की सेल्फ डेव्हलपमेंट करचे ना। आझादी का अमृत महोत्सव ह्या मोहिमे खाला जायत्या वाठारांनी हर घर तिरंगा ही मोहीम रॅली काढली। हळदोणेचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलो आणि तांच्या कार्यकर्त्यांनी बेरेस्तारा आझादी का अमृत महोत्सव मशाल रॅली काढली। ह्या वेळार तांच्या वांगडा उत्तर गोंय भाजपाचो उपाध्यक्ष फ्रँकी कारवाल्लो, विनय चोपडेकार आणि हेर कार्यकर्त्यांनी व्हडा प्रमाणात ह्या मशाल रॅलीत वांटो घेतिल्लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। श्री ग्लेन टिकलो आसा, तशेंच आमचे उत्तर गोंयचे उपाध्यक्ष फ्रँकी कारवालो, आमचे झडपी
सो मनीषा नायक तसेच बाकीचे सगळे आमचे मंडळाचे पदाधिकारी, सगळे मंडळाले कार्यकर्ते, शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष आणि सगळे प्रमुख कार्यकर्ते सगळ्यांक तुमकां ह्या कार्यक्रमा निमित्त उलोवनीत परबी आज ही जी मशाल मिरवणूक आम्ही सुरू केल्ली महिला क्लबा कडसून तेजे हांगासर सांगता जाता ते सगळे हांगासर व्हडा प्रमाणात येयले त्या बद्दल सगळ्यांक धन्यवाद. तशेंच फाल्यां आमचो कार्यक्रम आसतलो नासतोडा पंचायती कडसून सायंक फेरी काडटले आमी सांजच्या 5:00 थंय 5:00 सगळ्यांनी आपल्या सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन थंयसर हजर आसचे. तशेंच परवां वस्तोडसून आमी मोटरसायकल रॅली काडटले आनी त्या रॅलीक सत्पुरुष बांदेश्वर देवस्थाना कडसून थंयसून आमी वयतले आनी थंयसून मागीर फुडलो रूट जो कितें आसा म्हणजे क्लायमेट पळोवन त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांक मागीर थंयसून फुडलें मार्गदर्शन करतले. रक्षाबंधनाच्या खास दिसाच्या निमतान आशादीप शाळेच्या खासा क्षमतेच्या भुरग्यांनी आपल्या हातांतल्यान तयार केल्ल्यो राखयो वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आणि संकल्प आमोणकरान बांदल्यो. खासा क्षमतेच्या ह्या भुरग्यांनी बांदिल्ल्या राख्यांक मान दीत दोगूय आमदारांनी तांकां तांच्या रक्षणाचें उतर दिलें. आपूण एक आमदार म्हणूनच न्हय तर एक व्यक्ती म्हणून तांच्या उतराक आदार दिवपाक पावतलो अशें संकल्प आमोणकरान म्हटलें. जाल्यार ह्या भुरग्यांक सगळ्यांनी बरी वागणूक दिवची अशी मागणी दाजी साळकारान केली. ह्या भुरग्यां कडेन दयाळू भावनेन पळोवपाची गरज ना जाल्यार तांकां तांचो हक्क दियात ह्या तरेची भावना शिक्षकांनी उक्तायली. आज ही जी आशादीपाची भुरगीं तांणी आज म्हाका राखी बांदली. खूबच भावीक असो क्षण आसा कित्याक ही देवाची स्पेशल चिल्ड्रन न्ही. सो हांकां खंय तरी आज सगळ्यांची गरज आसा, म्हजीच न्ही सगळ्यांची गरज आसा. म्हजो तांकां सपोर्ट पयलीं पसून आसा. पूण आज जेन्ना ती एक एकटी म्हणजे उलयतात नाल्यार राखी बांदतात खंय तरी तांच्या मदीं अपेक्षा अशी कांय ना आपलें हें करचें म्हणून. पूण म्हाका दिसता एज अ भाव नाल्यार एज अ हें म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची ड्युटी आसा की आज तांचे कडेन आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. तांची कितें गरजो आसा, तांचें कितें हें आसा, आज थोड्यांक आयकूंक येना, थोड्यांक उलोवंक येना, पूण तरी सुद्दां ती इतली भावनेन येतात. खंय तरी आज म्हाका दिसता सगळ्यांनी समाजान सगळ्यांनी तांची हेल्प करपाची गरज आसा. तांकां जाय त्यो वस्तू म्हणजे दिवपाक जाय. जी आमची भुरगीं जी आशादीप स्कुलाची हांगा येयली म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका आयज ही राखी बांदिल्ली आसा. अरावंड एक 20-25 भुरगीं येयली आनी आयज मुद्दाम तेंच्यांनी ह्या दिसा रक्षाबंधना दिसा तेंच्यांनी एक फुडाकार घेवन तेंचे टिचर्स तेंचे पेरंट्स येवन आयज जी राखी बांदिल्ली आसा इट वॉज अ व्हेरी टचिंग मुवमेंट. इतलो हांव टच जालो आयज ते ह्या दिसाक लागून कितें ती स्पेशली आमची स्पेशल चिल्ड्रन येवन राखी बांदला. आनी आयज आमी जाणा रक्षाबंधनाचो आयज दीस आसा आनी रक्षाबंधनाचें जें मिनींग म्हटल्यार कितें सदांच भावान एक रक्षा करपाची आसता आपली भयणीची. बाकी जे प्रमाणे तेंच्यांनी आयज राखी बांदला हांव फक्त तांकां इतलेंच सांगपाक सोदता की सदांच हांव तेंच्या बरोबर आसतलो. कितें तेंचो इश्यूज आसा कित्याक सपोर्ट जावं सदांच तेंच्या बरोबर रावतलो. नॉट एज अ MLA एज अ इंडिविज्युअल सुद्दां हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो. Children. These rakis that you see the children tying to him and to the other people are made by them, and to make that rakhi takes them, as the teacher said, at least 3 months. Each task is broken up. First they have to sort out each item, then they have to put 2 things together, then add the 3rd thing. So it goes on like this, it takes them very long, and some of them can't even do it in the end. You have to hold their hand to make it happen. At the same time, by coming out, this is a social skill for our children.
coming out, meeting people, knowing how to sit in a bus, how to go in line somewhere, meet somebody, greet them. These are all skills that we learn automatically, but these special children have to be taught. And this is one of the skills they're learning today, to go out to do a puja for somebody special and to honor them. It's an appeal to everybody who's watching this, who's listening, that if you have children in your neighborhood who are children with special needs, reach out to them. Tell them there are schools all over Goa. There are something like 40 schools all over Goa. Take that child, help that child to reach a school. And that's very important, because by coming out they learn things. They learn how to get about in society. They get independent for their own personal needs, such as dressing, brushing teeth. These are the things the children learn in school. So reach out. Whenever you see a child with special needs, reach out to them. We have been putting a stall in the Sapta, but what happened, the stalls, are very small, like what the municipality has given us. People can't recognize a stall. So because of that, people doesn't reach out to our stall. And the shade which was given was literally leaking. So I will make an appeal, like, if we could get a bigger space stall and, more exposure to our stall. And whatever these products are made by the students, the profits are distributed among the students. Like, these are the vocational sections of the students above 18, like where if they don't get a job opportunity in the society. So because of them, we make this product so that, they are financially independent. So I will make an appeal to everyone. So whenever you see a stall, we don't want sympathy, even our children have an equal right in society. They are also children, they are also adults. Okay, we want empathy. They also have equally right like regular adults and children. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आनी ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.